इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस पोर तुजो सडवंदार, इस्रायेलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस पोर तुजो देव, तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें चलोंक जाय ते वाटेन तुका चलयता. म्हज्या उपादेसांक तुवें चिंत दिल्लें जाल्यार तुजें सूख एके नये भाशेन जावंक पावतें आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारां भाशेन. तुजी संतत रेंवे भाशेन जाती आनी तुका जल्माल्लीं भुरगीं रेंवेच्या कणा भाशेन. तांचें नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदींच नपयत जातें ना वा पुसून वेतें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्याक जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना. भागार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्याक जिविताचो उजवाड मेळटलो. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरे, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच भावानात. जें सगळें तो करता तेंच फळ जाता. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्याक जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण कोठे मनीस तशें न्हय, ते वाऱ्याक उबोन वेता त्या पोला भरे. कित्याक नितीवंतांची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्याक जिविताचो उजवाड मेळटलो. सामाथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तर ही संतत कोणाक म्हूण हांव सरी करूं? रस्त्या देगेर बसून आपल्या सांगात्यांक भोब मारून सांगतल्या भुरग्यांक सरी ती. तुमकां कुशाल करूंक आमी वाजले तरी तुमी नासोंक नात. तुमकां दुखेस्त करूंक आमी घायले तरी तुमी रडोंक नात. जुवांव कान पिवान नासतना आयलो आनी लोक ताका देंवसार लागला म्हणालो. मनशा पूत आयला, खाता आनी पियेता आनी लोक पळया एक पोठारी आनी पिवनो, सुंकागरांचो आनी फातक्यांचो इश्ट म्हणटा. जाल्यारी दैवीक जानवाय सूक नातलेली म्हूण तिच्याच करण्यांनी रुजू जाता. देवाचें उतर हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.